पोळ्या चेकपोस्टार भायल्या ट्रकातले नुस्तें टेस्टिंगाचेर बुधवारा मध्यान राती प्रुडंटान केल्ले ग्राउंड झिरो स्टिंग ऑपरेशनात एफडीए एक्सपोज आनी गोंयभर खवदळ। पुराय चेकिंग जावनूच भायले सेफ नुस्तेच गोंयांत येतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी एफडीएचो मंत्री विश्वजीत राणे उलोवन दाखयताले। प्रुडंटाचे एक्सपोजेन सगळे फ्लॅट पडले। ग्राउंड झिरो परिस्थिती मान्य करप सोडून सरकाराक आनी पर्यायूच उरिल्लो ना। I saw somebody send me the link regarding the prudent coverage. We cannot examine every fish that is there in the boxes, but these have to be randomly done. What I have been briefed by the FDA is that the fish has to be randomly checked. Random boxes have to be taken out, random containers have to be taken out, and it has to be checked. Whatever staff we have got, we have put them on rotation basis and we are doing our best. But one thing let me clarify. If somebody expects that every container from the bus or the vehicle has to be checked, it's not possible. Random containers are taken and from those containers fish samples are taken out and tested. प्रुडंटान चेक नाका एक्सपोजे करी मेरेन नुस्तेमारी मंत्र्याच्या राज्याक तर कांयच खबर नाशिल्ले। आमी एक्शन म्हणजे आमी एफडीएचीच मदत घेताले ह्या बाबतीन। जर खंय नुस्तें चेकिंग करपाचें जालें जाल्यार आमी एफडीए मार्फतूच तांचे जे टेक्निकल पर्सन्स आसा लोक आसात तांकां घेवन आमी निरीक्षण करताले, इन्स्पेक्शन करताले नुस्त्याचें। आनी खरें म्हणजे त्या वेळार आमी सॅम्पल बी घेवन त्या नुस्त्यांचे सॅम्पल घेवन एका जाग्याचेर थोडे थोडे नुस्तें घेवन करताले। आतां अशा तरेचे जर एकूच सुंगट घेवन किंवा एकूच बांगडो घेवन जर निरीक्षण केलें वता जाल्यार हाजेर हांव मुख्यमंत्र्यां कडेन चर्चा करता की हाजें हें बरोबर जाता वो ना, हाजी मुख्यमंत्र्यांनी चवकशी करची। आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटा मार्फत आमी चवकशी करता। हो एकदम संवेदनशील इश्यू आशिल्ल्या कारणान हांव मुख्यमंत्र्यां कडेन गंभीर विशय समजून हाजेर चर्चा करतलो। नुस्त्याचे इम्पोर्ट बंद करात, गोंयचे नुस्तें गोंयकारांक विकात, प्रश्न सोंपलो। सध्या चल्ला ते खंय फिश माफिया आनी कांय मंत्र्यांचे सेटिंग। परत सांगत आसा की हे भायले जे नुस्तें येता गोंयांत तें बंद करपाक जाय। मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की एफडीए कडेन मशिनरी ना हें सगळें चॅक करपाक, आनी तरी आसतना हे लोकांच्या दोळ्यांक धूळ फेकतात। हांकां फक्त भायले नुस्तें हाडून जे फीश माफिया आसा हे सगळे जे एजंट आसात तांकां हेल्प करपाक जाय म्हणून हे सगळे भायले नुस्तें हाडून हांगा गोंयचें नुस्तें आमकां मेळना। गोंयचें नुस्तें भायर धाडप आनी भायलें नुस्तें हाडून आमकां विशारी नुस्तें आमकां खावप। आमी सांगलें पयलीं टेम्पररी बंद करात। जें गोंयचें नुस्तें आसा तें सफिशियंट आसा आनीक तें गोंयकारांक पावपाक शकता। सपोज तेजे नंतरूच कितें जालें जाल्यार आमी भायलें नुस्तें हाडटा आसतना सुद्दां खंयचें प्रोविजन करपाक जाय, ज्यो स्टँडर्ड खंयचे आसा, ज्यो फ्रिजर आसतात ट्रान्सपोर्टेशनाचे, रेफरल ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तेका, सो तें यूज करून नुस्तें हाडपाचें काय कितें तेजे नंतर विचार करपाक। सद्याक भायलें नुस्तें हाडनाका, हांकां सरकार हो आनीक हे फीश माफिया हांची हें आसा आनी त्या खातीर गोंयच्या लोकांक न्ही, गोंयच्या नुस्त्याच्या लोकांक न्ही की हांकां भायले जे नुस्तें हाडटात तांकां मदत करपाक, तांचो बिझनस चलोवपाक आनी तेंचे कडल्यान पयशे लुटपाक ह्या तरेचे गाडबेट तेंचे चालू आसा। नुस्त्या बद्दल आमी काय म्हणना, नुस्तें लोकांक जायच, पूण तो चॅक सारकी जावपाक जाय। आपले परीने डिपार्टमेंट करता म्हणटा, पूण अशें जावपाक जायना की सुरवातेच्या काळाक थोडेशें केलें आनी मागीर थोडोसो टायम गेले उपरांत परत पयलीं भशेन केलें आनी परत तशेंच चालू जालें, हें जावपाक जायना। सरकारान ही काळजी घेवपाची गरज आसा आनी फक्त व्हडल्यो गाडयोच न्ही तर ल्हान मोठ्यो सगळ्यो गाडयो जातूंतल्यान नुस्तें हांगा येवंक शकतात, हाची काळजी घेवपाक जाय। आपाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराच्या कारभाराची खरडपट्टी काढली। लोकां मदीं एक जागृताय हाडपाक आनी लोकांक सगळी पुराय म्हायती दिवपाक, सगळें सत्य समोर हाडपाक प्रुडंटान काल जी न्यूज दाखयली ताजी आमी तोखणाय करता आनी तांचें अभिनंदन करता। त्याच बरोबर आमकां खंत दिसता की ह्या सरकाराक लोकांच्या भलायकेचो, लोकांच्या हेल्था विशीं कांयच हुस्कोना आनी ह्या सरकार लोकांचें कांयच बरें चिंतिना। आमी आम आदमी पक्ष एक डिमांड करता की जे ट्रक येतात चॅक नाक्यांचेर थंय एफडीएन आपली फूल फ्लॅश टीम, जे ट्रेन स्टाफ आसतले तांची टीम 24 वरां खातीर थंय दवरची आनी लोकांक खात्री दिवची, लोकांक विश्वास दिवचो की हें नुस्तें येता तातूंत फॉर्मेलीन कांयच ना म्हणून। फक्त ब्लफ मास्टर जावं नाकात, फटिंगपणाचें कार्य करूं नाकात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।